तर म्हजे इश्टानो आयचे दिसा आमी जेन्ना पवित्र गराबेची ही परब संभ्रमता आमकां एक नामणो कसो आमच्या फुड्यान दवरपाक दर गराब्यांत ही गराबेची तरी मुर्ती आसूंकूच जाय. आमच्या दोळ्या मुखार आमकां दिसता तशी गराबेची मुर्ती आमकां आसूंक जाय. कित्याक त्या गराब्याक पडून आमचे गराबे ताचे सारकेले करूंक. तर म्हजे इश्टानो मागुया पयले सुवातेर मागण्यांचे गराबे कर म्हूण आमकां मागुया. मागण्यांतल्यान देवाक हाजीर कोत्ता देव आमकां आमचे संबंद सांबाळटा. मागण्यांचे आमकां गराबे करून मागुया. दुसरे सुवातेर मोगाचे गराबे जर मोगाचे संबंद आसात आनी मोगांतल्यान आमकां हुस्को येता आनी आमकां बोगसणें एकामेकाक आमी दिता. आनी तिसरी सुवातेर म्हजे इश्टानो गराब्यांनी आमकां सर्गीची जाणवाय देवाची कृपा आनी देवाचो एकूट आमकां जाय आनी आमी वाडुया देवाच्या मोगान एकामेकाच्या मोगान. आनी ह्या प्रमाणे आमी जेजूच्या मारयेच्या आनी जुजेच्या गराब्या सारकेले आमचे गराबे करून आमी सुर्गेची वाट टांकोत रावुया. आनी भगवंत फ्रांसीस शावियर हेंच पोरगोटूंक आयलो हो संदेश आमकां दिवंक आयलो. ताच्या मजतीन आमचे गराबे जेजूच्या गराबे सारकेले कर म्हूण आमी मागुया.